शहीद रामचंद्र शिंदेच्या पुतळ्याचे म्हापशेचे आमदार फ्रांसिस डिसोजान बुधवारा उक्तावण केले। कुचेलचो हो जवान 12 ऑक्टोबर 2006 ह्या दिसा काश्मीरान शहीद जाल्लो। कुचेले ताच्या घरा सामकार हो पुतळो उबारला। म्हापशा कुचेले रावपी रामचंद्र शिंदे हो भारतीय सैन्यातलो जवान 12 ऑक्टोबर 2006 ह्या दिसा काश्मीरात शहीद जाल्लो। ह्या जवानाची याद सदांच रावची म्हूण कुचेले ताच्या घरा सामकार पुतळो उबारला। म्हापशाचे आमदार फ्रांसिस डिसोजान बुधवारा ह्या पुतळ्याचे उक्तावण केले। ह्या वेळार नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकार आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। आमदार बाबुशान शहीद रामचंद्र शिंदेक आर्गां ओंपली। कुचेले बागान असलो भुरगो तयार जालो ही आवयक आमी शबासकी दिवपाक जाय, ताराबायक आमी शबासकी दिवपाक जाय। तुज्या घरान हो भुरगो आपल्या प्रायम ऑफ यूथ म्हणटा आमी भुरगे पिरायेचेर वतल्लो शहीद जालो। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे। आणि आता पळोवया खेळामळावल्यो खबरो। प्रशिक्षणा खातीर खर्चाची चिंता करिनासतना गोयच्या सगळ्या खेळा संघटनांनी आणि एथलीट्सांनी प्रशिक्षण चालू करचे असो उलो खेळा प्राधिकरणान मारला। नॅशनल गेम्स आणि लुसोफोनिया गेम्सां खातीर प्रशिक्षणा खातीरचो खर्च अजूनपासून थारिल्लो ना हे एससीजीच्या कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसाईन मान्य केला। 31 तारखेक एससीजीच्या आम सभेंत हो विशय चर्चेक येतलो। गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाच्या वर्सुकी आम सभे वेळार सगळ्या खेळा संघटनांक 15 ऑगस्टा मेरेन तांच्या खेळगड्यांची वळेरी दिवन सप्टेंबराच्या 15 तारखेसावन प्रशिक्षण चालू करपाक सांगिल्ले। पूण खेळा प्राधिकरणाक खेळा संघटना कडल्यान अजून मेरेन जाय तशी माहिती येवंक ना। Some associations have submitted their list of probables, some have not. It was the responsibility of GOA to collect the list and pass on to SAG. We will not go maybe into that. There's no point in getting into a blame game. But we are having a general body on 31st of October, wherein the proposal for 6 crore 69 lakh money that is required for preparation of the team for the next 6 months would come for discussion and approval. Okay. So it is only after that approval that we can start disbursing money to the association. Okay. So till then, even if the associations have their probables ready, the associations, nobody has prevented the associations from bringing their athletes on the ground. It's not that only if they are paid they'll bring the athletes on the ground. That's a difficult proposition. Nowhere in India it happens that way, that the associations would demand for money, the state government would give money, and only then the athletes would come on the ground. So I think you will agree with me when we say that the various game discipline players ought to be on the ground otherwise also. Exactly. So we feel that better sense will prevail on the associations and they'll bring their athletes on the ground for training. लुसोफोनिया गेम्साक 2 वर्सां उरल्यात। ते खातीर बेगिनात बेगीन प्रशिक्षण सुरू करपा खातीर खेळा संघटनांक ही गजाल गंभीरतायेन घेवन नेट लावचो पडटलो। ताळगांवच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार शान। छत्तीसगडान जावपी राष्ट्रीय हँडबॉल सर्तीन गोयचो पंगड वांटेकार जावपाचो आसा। सर्ती खातीर गोयच्या पंगडान नेटान तयारी केल्या। सर्तीची तयारी खातीर कोणी फर्नांडिसाच्या मार्गदर्शनाखाला फातोड्यार शिबीर जाले। हँडबॉलाक गोंयान बरो प्रतिसाद मेळटा हाचेर प्रशिक्षक कोणी खुशी आसा। चडशे प्लेयर आमचे आतां सिनियर प्लेयर हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी आमी थोडे हितून जुनियरांकूय बीन भुरग्यांक सिलेक्शन दिल्लें आसा। 4-5 जाण आमी जुनियरूय भुरगे आहा आनी रेस्ट सगळे एक्सपिरियन्स प्लेयर। जे जुनियर प्लेयर आहा तेय बी जुनियर प्लेयर आमचे 2-3 वर्सां जुनियराक खेळलेले आहा। ते बेज ऑन तेंगे परफॉर्मन्सान आमी तांकां आतां सिनियर नॅशनलाक आतां भुरग्यांक व्हरता आनी हे गेमी आतां गोंयाकूय भरपूर स्कोप जाल्लो आहा। इवन युनिवर्सिटी लेवलाचेर भुरगे भरपूर टीम आमचे पार्टिसिपेट जाता आनी सिलेक्शनाकूय आमचे आतां जेन्ना आमी सिलेक्शन केल्लें 21 तारखेक आनी रोखडो आमचो कॅम्प 26 तारखेर जाल्लो। अरावंड 45 भुरगे हे सिलेक्शनाक सिनियर नॅशनलाक येयल्ले, तितूंतले आमी 20 जाण भुरग्यांक सिलेक्ट केल्ले आनी आउट ऑफ 20 आमी आतां हेतले 6 भुरग्यांक हे नॅशनलाक घेवन वचपाची तयारी आमची आतां चालू आहा। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राव। आणि इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।